सत्तरींतल्या रान वाठारांत वागांक मारिल्ल्याचो आरोप दवरून त्या वाठारांत रावपी आदिवासी लोकांक रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी धरून पुलीस कादयेन दिल्ले. तांचेर न्यायालयांत सुनावणी चालू आशिल्ली. शुक्रार दीस सत्तरी भुमिपुत्र बावट्या सकयल आंदोलन चालू आसतनाच वाळपयच्या न्यायालयांत तांच्या जमनीचेर सुनावणी चालू आसली. वाळपयच्या न्यायालयान तांकां जमीन दिल्ल्याची म्हायती सरकारी वकिलान पत्रकारांक दिल्या. Tiger killing case, the accused were produced. They asked for extension of remand. They filed bail. Basically, investigation is proceeding in a proper direction. Except we oppose the bail, saying that we require the clause which are still missing. But court has imposed conditions that they will report to the investigating officer for 10 days between 10 to 5 p.m. And investigation can be completed by the investigating. On this condition, the bail has been granted. वागांक मारिल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्यांक न्यायालयान जमीन दिल्ल्यान तांचो आदवोगाद आनी धंगर समाजाचो अध्यक्ष DB मोटेन खोस उक्तायल्या. तशेंच न्यायालयान दिल्ल्या निकालाक येवकार दिला. त्यांचे ऑब्जेक्शन असले टेम्परिंग ऑफ एविडन्स आणि विटनेसांक आपल्या इन्फ्लुएन्स करीत अशें तेजेर टेम्परिंग ऑफ एविडन्स करी सारकें कांयच ना. कारण त्यांची जी बॉडी असली ती बॉडी सगळे बॉडी तेंच्यांनी डिस्पोज केले आणि तांकां जो एविडन्स असलो तो ऑलरेडी धाडला हैदराबाद आनी डेहराडून. त्या खातीर तांकां ह्या आमच्या एप्लिकंटाची किंवा एकुजाची अजिबात गरज नासली अशें आमी आर्ग्युमेंट केले. त्याच बरोबर तेंची जी फॅमिलीचे कंडिशन्स आहा सामकी पुअर आसली. घरा तेंचे कोण नासलो, घरा मेल पर्सन कोण नासली, सगळीं आहा ती बायलां आसली आनी तेंचो दुदाचो वेवसाय आसल्या कारणान गोरवांचे सुद्दां सगळ्याचे हाल जाल्ले आनी तेंची एक जाणटेली असली ती बेड रिडन असली आनी तसो आनी जे तेंचे फिमेल्स असले घरा कडेन जे असले ती सगळे इन शॉक असले. तांकां दोतोरान गजानन नायक आमचे CSC गोंयचे हेल्थ ऑफिसर तेंच्यांनी एक रिपोर्ट दिल्लो की जी जाणटेली आहा ती बेड रिडन आहा, तिची ब्लड शुगर मॉनिटर करपाक जाय, तिका ब्लड प्रेशर आहा आनी कॉन्स्टंटली रिक्वायर्स हॉस्पिटलायजेशन. परंतु घरात कोण नसल्या कारणान तिका हॉस्पिटलान सुद्दां एडमीट करपाक जमलें ना आनी आतां हांकां हे सुटल्या कारणान म्हाका खोशी जाता आनी तेंच्या घरांतले जे सगळे वातावरण आहा तें परत एकदां नॉर्मल जातलें आनी जी जाणटेली आमची आसा ती उठून बसतली आनी तिका आमी हॉस्पिटलान एडमीट करतले. सगळ्यात पयलीं हांव माननीय कोर्टाचे निर्णयाचें स्वागत करता आनी खात्री आसली शेवटी सत्यमेव जयते कितें आसा त्या प्रमाणे आर्ग्युमेंट आमच्या वकिलान केलो आनी त्या प्रमाणे माननीय कोर्टान तांकां बेल ग्रांट केल्लो आसा आनी खात्री आसली की आतां पळय सगळो रोश हे जातलो थोडे कांय कितें आहा पळय ते जातलें. आतां तेंचे फॅमिलीचे संकट येयल्ले आनी त्यामुळे आमचेरूय बरो प्रेशर आसलो समाजा नात्यान सगळे वाटेनी सहकार्य केलें. प्रसार माध्यमांनूय जो विशय आसा तो वेवस्थीत रित्या सगळे कडेन केलो. बाकीच्या सगळ्या स्तरांसून माणूसकी जागृत जावन ते फॅमिली बद्दल हे जालें आनी त्यामुळे आयज हो 5 जाणांक बेल ग्रँट जालो असो म्हणटा हांव आनी माननीय कोर्टाचे हांव निर्णयाचें स्वागत करता. आनी बरें जालें की एक प्रकारचे जेन्ना एका 2 घरांतले 5 मनीस जेन्ना आसता मेल मेंबर जेन्ना अशे हेतूर आसता चौकशीच्या घेरान आसता तेन्ना फॅमिलीची परिस्थिती सामकी बिकट जाता. बायलां आसली घरा कडेन जी जाणटेली सिरियस आसली सो तिचे एक बरें जातलें. त्याच बरोबर भुरग्यांचें शिक्षणूय बंद जाल्लें. त्याच बरोबर त्यांचे रक्षा करपा खातीर पुलीस यंत्रणा आमी डिप्लॉय केली अशे सगळे प्रकारचे जाल्ले. जेवणा खावणाचो वांदे निर्माण जाल्ले. सिवील सप्लायन तांकां थोडे दीस रेशन सप्लाय केल्ले. सो असो प्रकारचो एक निर्माण जालो ह्यामुळे. सो त्या खातीर आतां पुनर्विराम मेळटलो आनी सगळ्यांक त्या बरोबर शेवटी हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता